मोरजे दर्यादेगेवयल्या मोडून उडयल्ल्या झोपड्यांची आमदार जीत आरोलकरान पळवणी करची। दर्यादेग वाठारांनी लोक नुस्तेमारी करून आपले पोट भरतात। अशा तरेन अचकीत येवन तांचो धंदो बंद केलो जाल्यार तांच्या धंद्याचेर वायट परिणाम जातलो। देखून पर्यटन खात्यान पयलीं कळीत करून दर्यादेग वाठाराची पळवणी करची। अशें करूंक ना जाल्यार कायदो हातांत घेवचो पडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिली। दिसा पयलीं तुमी आयकलें आसतलें मोरजे विठ्ठलदास वाड्यार एक खूब टुरिजम डिपार्टमेंटान डिसमेंटल केली आनी जेन्ना इन्क्वायरी केली आनी डिपार्टमेंटान तेन्ना अशें कळ्ळें की ते विदावट एनी परमिशन अशें आमकां डिपार्टमेंटान जालें की विदावट एनी परमिशन तेंच्यांनी कॉन्क्रिटींग घातलेलें आनी शेड बांदलेली म्हणून। सो जेन्ना आतां इन्स्पेक्शनाक येयल्यार खरीच तांकां पारंपारीक तेंचे ते व्हडयो दवरतात चुट्ट्यांच्यो खोपी बीन घालून आनी हालींच 2 वर्सां तेंच्यांनी खांबे काडलेले आनी पत्रे घातलेले। सो कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे कन्सर्न ऑफिसर्स आहा तेंचे कडेन आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां। ऑनरेबल मिनिस्टरानूय सांगलां की तांकां नोटिफाय करया, तांकां आयडेंटिफाय करया प्रत्येक एरिया खंयचे खंयचे खोपी आनी तांकां आमचे जे वेवसाय करतात इतली वर्सां नुस्त्याचे पारंपारीक वेवसाय तेंचो तांकां आयडेंटिफाय करून तेंचे परमनंटली तांकां ते खोपी थंयसर म्हणजे कोणूच खंयचेच ऑफिसर खंयचे डिपार्टमेंट येवन तांकां केन्नाच त्रास करचे ना अशें कितें तरी प्रोविजन इमिजिएटली बेगिनात बेगीन करून दिवया म्हणून। सो ताका लागून आयज हांगासर विजिटाक येयला, तेंचे कडेन सगळ्यांनी डिस्कसूय केला, तेंचे ग्रिवियन्सीस आयकून घेतले, तेंचे जे डिफिकल्टीज आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाक बेगिनात बेगीन आमी प्रयत्न करून तांकां बेगिनात बेगीन हँड ओवर करता। जेन्ना म्हाका कॉल येयलो तेन्ना ऑलरेडी डिसमेंटल करून उडयली खूब। सो ताका लागून स्ट्रिक्ट एक्शनूय घेतले। म्हाका दिसता 2 स्टाफ ते डेली कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर 2 स्टाफ आहले तांकां इमिजिएटली टर्मिनेटूय केली आनी बाकीचे कोण येयले तेंचेर इन्क्वायरी करता म्हणून मिनिस्टरान सांगला। सो अशे प्रकारे म्हाका दिसता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत तरी हेच्या फुडें जावचें न्हू, कित्याक डिपार्टमेंटां खंयचीय आसूं न्ही आमचे स्थानीक हांगा पोट भरतात। इतकी वर्सां हेचेरच टुरिजम सॅक्टराचेर टुरिजम बेल्डार तशेंच फिशरीजाचे फिशींग फिल्डान ते आपले वेवसाय करून पोट भरतात आनी हेंचे पोट म्हणटात ते आमी कशें तेंची ग्रोथ जातली ती आमी पळोवंक जाय। सकयल देंवतले पळोवंक जायना, असले इन्सिडंट जाले जाल्यार ऑटोमॅटिकली तेंची ग्रोथ आहा ती सकयल देंवतली आनी ते डिमोरलायज जातले। आयज आमकां गरज आहा फिशरमॅन जे आहा तांकां मोटिवेट करप आनी तेंचो वेवसाय आहा तो वाडोवन दिवप। सो ताका लागून आमचो डेफिनेटली प्रयत्न आसलो। हेच्या फुडें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स कोण येतले जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी इंटिमेट करून येवचें, नाजाल्यार आमकां हातीन कायदो हातीन घेवचो पडटलो।